गीत घेऊया पेज नंबर 142 K8 ओमोर ओनोंद जिविताक. जाणवायेचें उदक देवान तांकां पिवंक दिलें. तांचे शक्तीन तीं थीर रावतलीं दणवळणुचीं नांत. सासणाक तांकां तो उंच काडटलो सुर्वेस्पराक जय. हें प्रोवेस गितांतलें म्हण आयकून आमी सगळीं जाणां ह्या मिसान भक्तीपणी वांटो घेवया. तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता आनी तुमची जी खाजगी मागणी आसात इंतेसां आसात ती मनांत धरात आनी ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसात ती मनांत धरून आतां आमी भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमची जी चिंतना भावना देवाची न्हय पूण आपलेपणाची आसा ती आमी कबूल करया. कित्याक हांकां लागून खूब पाटी आमी बरें करचें आसतना वायट करता. जेसू आमचें सगळें जिवन जालां तशे भशेन आमी जियेना. ही आमची चूक आमी कबूल करया आनी आतां देवाचें एकामेकाची बोगसणी मागल्या. सगळीं जाणां हात जोडया आनी काळजान थावन आतां आमी हें मागणें म्हणया. हांव पातकी सोडपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोर दितात देवा. आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकळूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, हे पास्क परबेंत आमचे असुकतायेंक तुवें आमकां गोठायेचें वखद दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतली आमकां सुटून तुजी खुशाल बरीत स्वतंत्र भुरगीं केल्याय. तर आमकां तुज्या सुर्गीच्या देण्यांनी अदीक बोर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच स्वर्गार संपूर्णायेन भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया.
जिवीत बदलात आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेयात. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. 50व्या दिसाच्या परबे समयार पेद्रून जुदेवांक म्हणलें, तुमी कुर्सार मारलो त्याच जेजूक देवान ईश्वर आनी अभिषेक्त केलो म्हूण इस्रायेलाचे आख्खें घोराणें तीरपणान जाणा जावचें. ही उतरां आयकून तांकां व्हड खोंत भोगली आनी पेद्रूक आनी हेरां धर्मदुतांक तांणी म्हणलें, भावांनो, आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, जिवीत बदलात आनी तुमच्या पातकांचें बोगसणें जोडूंक जोण एकल्यान जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणी मेळटली. कित्याक जी देवान बासावणी केल्या ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलेल्या सोमेस्तां खातीर. आमचो सर्वेस्पर देव आपणाशी आपूण हाडटलो. कित्याक तितले खातीर जायते हेर सांगून तांणी आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो. हे नोश्टे पिळगेंतली तुमकां सोडवण जोडून घेयात. तेन्ना तांणी ताचें उतर मांडून पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोक ताच्या जोम्यांत भितर सरलो. देवाचें उतरें. देवाचे उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक जोय म्हणुया. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीट आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दाणो दितलो. जबाब. सर्वेस्पराक जोय. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. जबाब. सर्वेस्पराक जोय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. ज्वा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडून घालून समाधींत पळय जाल्यार दोवी आंगावली न्हेसलेले दोग देवदूत तिणेन देखले. जंय जेजूची तकली दवरलेली थंय ते बसून आसले. एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांय वाटेन. आनी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणेन ताका म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्यांक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणेन पाट वळली आनी जेजू थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणेन ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणेन ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतली. जेजून तिका म्हणलें, मारिये.
तिणें वळून ताका म्हणलें, राबोनी म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापा सरशीं चडूंक ना. पूण म्हज्या भावाशी वच आनी ताका अशें सांग, म्हजे बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां. मारिये मागदलेन गेली आनी आपणेन सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हूण तिणें शिश्यांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी तर क्रिस्ताच्या सोदांत आसत मारये भाशेन, जाल्यार तोय आमच्या सोदांत आसा. तोय आमकां आपलो अणभव दितलो आनी ताचो अणभव घडलो की ना मागीर आमचें भितरलें जिवितूच बदलता. पळयात कितें जालें पळय तें. तो जेन्ना त्या फोंडांत आसलेलो, ते दोलींत आसलेलो, थंयसर तो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत देवदूत थंयसर आसलेले. आमकांय हे भाशेन देव आपले देवदूत दवरतलो आनी आमकां जें कळीत करूंक जाय तें कळीत करतलो. ताका लागून जीं उतरां, जी करणयो आमी दुसऱ्यांच्यो आयकता त्यो रोखडीच आमी जेजूशी धरूंक जाय. तेन्ना तोच आमचे कडेन उलयता वो ती कोण आमकां दुसरें कितें सांगता तें आमकां भितरल्यान कळोंक लागतलें. पूण आमचे भितरूय कितें चलता तेंय बी आमकां कळोंक लागतलें. आमी तर उत्सांबळ जाता जाल्यार तांच्या उतरांक लागून हें उत्सांबळेन आमचें जीव बोल्लां ओ आमचें सगळें कितें सारकें ना, ताका लागून आमी दुसऱ्यांची चिंतना उतरां ते भाशेन समजूंक लागता. म्हणटा हाका लागून भयणीनो आनी भावनो, ती कितें उलयतात आनी आमचें सगळें कितें घडटा हें दोनूय आमी जेजूच्या ताब्यांत करीत रावंक जाय. जेजू जेजू म्हणून ताचें सगळें धरूंक जाय. आतां कितें जाता, आमी जागृतायेन जियेता, आजीरपणांत आमी आसा आनी जेजूक पयलो वयलो स्थान दिवन आमी जियेता. ताका लागून ताच्या नांवांत आमी सगळें भायर काडलें जाल्यार आमकां तें स्पश्टपणे ताचो पवित्र आत्मो भितरल्यान कळीत करूंक लागतलो आनी आमकां शांत करूंक लागतलो. तर हाका लागून असलें मागणें आमी तर दवरीत जेजूच्या एकवटान रावपाचें, जें ताणेंच आमकां सांगलां, तुमी म्हजे सवेर रिगून रावत आनी हांवूय तुजे सवेर रिगून रावतां. तेन्ना आमकां हें सगळें समजोंक लागतलें. पळयात पेद्रू कशे भाशेन आदी तो भियेंतालो, पूण आतां देवान ताका ती घोटाय दिली आनी ताणें जें सांगूंक जाय तें सांगलें. ते रागवताले ताचेर, पूण ताणें तेचे भाशेन सांगूंक ना. ताणें बरें पळय तें सांगलें. मागीर जे कोण खरेपणी जेजूचें उतरां आयकताले ताचे वरवीं तांकां भितरल्यान बदल घडोवन आयलो आनी ते म्हणूंक लागले, आमकांय बावतिजम दियात, आमकांय पवित्र आत्मो जाय, आमकांय तें सगळें समजोंक जाय. भयणीनो आनी भावनो, आमकां सगळें देवान दिलेलें आसा, पूण तें आमी चालू करूंक जाय. आनी आमी हांगसर हाजीर आसा तितली हे भाशेन जेजू सगळें आमचें जिवीत चालू आसा, पूण तें खोलायेन जिवंक जाय. नाल्यार कितें जाता, तेच भाशेन केलें की ना मागीर तें सोयीचें जाता आनी तातूंत कितें कांय ना. तशें न्हय, सगळें जेजू सगळें दवरलें की प्रत्येक घडी एक नवी घडी आसा आनी प्रत्येक वेळार तो आमकां उदीक आनी उदीक आपलें जिवीत उगडापेक करून दाखयता. आनी ताका लागून आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक मारये भाशेन ताच्या सुदांत आसा आमी. तो आमकां अणभवतलो, तो मागीर आमकां घोटाय दितलो आनी तो आमचें सगळें जिवीत चलयतलो. आमचें हात अशें उंठेन दवरया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यान सगळ्या सांद्यांनी भरोन येता.
सगळें आमचे भितर आसा तितलें ताचेर दवरया, कित्याक तो आमचे सगळेंच आसा आनी आमी ताचे सगळे आसा. हे परी आयज आख्खो दीस आमी ताच्या आसण्यांत सारया, कित्याक आमी केन्नाच एकसुरी ना, तो आमचे बरोबर सदांच आसा. आनी आमची उतरां कोन्यो चाल तो जेन्ना चलोवंक लागता तेन्ना ताची शांती दुसऱ्या मदें तो उत्पन्न करता. तो तांचे सगळें ती जागृत करता आनी तांकांय ती उर्बा येवंक लागता. ती ताच्या आनंदांत मागीर जिवंक लागतली आनी तांचें जिवीत सुफळ जावंक लागतलें. तो हो कार्य ताणें आमकां दिलेलो आसा, तो आमी सगळीं जाणां ताचे एकवटान सारया. थोडो वेळ आतां आमी ओगेपणांत रावल्या, तर आमचें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत करून आतां आमी तें देवाकूच जेजू सगळें समोर पळोवया आनी हे भेटवणी वरवीं आमी अदीक आनी अदीक जेजू सारकीं जावंक ताका तें आमी समोर पळोवया. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 34, C15. देवा उतर आमी घेतला. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपदितात देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आपली पवित्र सुरयेच्या रंगाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कोणवळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्याय ती देणी आमी इबाडिना जावच्याक आनी सुर्गीचें सूख आमी जोडूंक पावच्याक तूंच आमकां राख आनी सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व कार्य आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोब निरोपराधी मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सौल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पदार्थाच्या वैभवान पूण सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येतात हाका सोय, पूण सर्गीत तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वचे आदी जेजून उणो घेतलो.
तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच फुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें रोगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मुनचे पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. मावाडताचो गोड पोरगोठुया, सोम्या जेजू आमी ओडो खाता आनी एकाच चिंतले भियेता, तितले पापी तूं वैभवाचो, आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दवरलेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत तुमकां पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिच्या पुती बागेवन झुजे, बागेवन दोरमदूत आनी सर्व कालीन तुका मनवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोरपुदीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, देव आमकां कितलें बरेंपण फावो करता. मागलें म्हणटा तो रोखडोच आमकां दिता. खूब पाटी आमी ताका दिनवासी काळजान ताची महिमा आमी परगटूंक ना, पूण ह्या वेळार ताच्या मागण्यांत आमी रावया, ताका दिनवासया आनी जें ताणें आमकां बरेंपण दिलेलें आसा तितल्या पासून आमी ताका आर्गां महिमा हाडया. तर आतां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन सगळीं जाणां बरोबर म्हणया, आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटयांचो राकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हणे आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया.
देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळ्ळी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हणून हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान जेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुवें भोवमूलीक मास रगत म्हज्यान जेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोशियलो कोटसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. गीत घेवया पेज नंबर 47 D2 आमी सगळीं एक. Jesus, obey आमी सगळीं एक. आत्म्या वरवीं आमी सगळीं एक. बाप्पा मुखार आमी सगळीं एक. आमी सगळीं एक. Jesu आमचो व्हडलो भाव आमी सगळीं एक. ताचो बापूय आमचो बाप आमी सगळीं एक. ताचो आत्मो आमचो प्राण आमी सगळीं एक. आमी सगळीं एक. आत्मा दिला सगळ्यांक आमी सगळीं एक. ताची देणी वेगवेगळी आमी सगळीं एक. सगळ्यांक रुपणी जेजूचे आमी सगळीं एक. आमी सगळीं एक. Somes nami
मागुया. मग सोरपोदितात देवा, आमचे बोव मोगाळ बापा, पवित्र स्नानांत एक अमोलीक देणे तुवें आमकां फावो केलें. तुजीच भुरगीं आमकां करून तुजो माय मोग आमकां चाखूंक दिलोय. तर आतां आमची काळजां स्वर्गांत तुजें सूख भोगूंक तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. सर्वेस्व तुमचे सगळें आसूं आनी सोरपोदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बरोबर म्हणया, भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 89, F लायन. जेजू तुजें नांवूच पुरो. जेजू तुजें नांवूच पुरो. मोशकाळजांत बियोंक संतोश करो. तोर कसलें नादोस मन भोगूं. तुका देखतोच कसलें सूख जाय. तोर कसलें नादोस मन